काल राती अडेजांक मिलिटरी कॅम्पाची कंपाऊंड वॉल ती कॉलेज जाल्या। ताका रिजन म्हणल्यार काल भरपूर पावस आशिल्लो आनी पावस आसल्या कारणान मिलिटरी कॅम्पाचें अख्खें उदक आसा तें आमचे फाटल्यान एक बारीकशें गटर आसा जे पंचायतीन बांदलां तितूंतल्यान व्हांवता। जाल्यार ते गटराक तिचो फोर्स सांबाळपाक जावना म्हणून ते उदकाचो लोड इतलो आशिल्लो पावर आशिल्लो की त्या उदकाच्या फोर्सान ते कंपाऊंड कॉलेज जालें। आतां तुमी पळयल्या ही जी मिलिटरी कॅम्पाची कंपाऊंड आसा ते मेळत थंय आतां डॅमेज जायत गेल्या म्हणटकीर हेजेर उदकाचो फोर्स इतलो येयला की ते केन्नाय कॉलेज जावंक शकता। जाल्यार हांव सरकारा कडेन मागता की हेजेर जाता तितले बेगीन तोडगो काडचो आनी हे कंपाऊंड वॉल बेगिनल्या बेगीन रिबिल्ड करचें। कित्याक लागून हांगा तुमी पळयलां की रेजिडेंट एरिया फूल लागीं तेंकोनूच आसा आनी भरपूर घरां तेंकोन आसा। कोणाच्या जिवाक हानी जावची न्ही म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता की हे कंपाऊंड तेंच्यांनी बांदून घेवचें। आनी तुमी आतां पळयलें की जवळ जवळ 250 ते 300 मिटर तेजी लांबाई आसा आनी मेळत थंय ताका क्रॅक केल्ले आसा। सो ना पंचायतीन कितें तांकां लेटर बीन कितें केलां ऑलरेडी? पंचायती मार्फत तांकां एक लेटर करतले आयजूच करतले आनी तांकां एक हें धाडटले की तुमी तुमच्या कंपाऊंड वॉलाची मातशी सेफ्टी सारकी पळोवन घेवची म्हणून। सो आयज पडल्या तशीच ही कंटिन्युएशन फुडें मुखारूय पडूंक शकता अशें? 100% पडूंक शकता आनी मेन म्हणल्यार कशें आसा ल्हान ल्हान भुरगे जे धांवता तेंचेर कितें जावंक शकता। कित्याक प्रत्येक गोश्ट हांगा एकूच रोड सिंगल रोड ह्या एरियेक तांकां जाल्यार खूब लुकसाण जावंक शकता। हें जावचें न्ही म्हणून सरकारान किंवा आनी मिलिटरी कॅम्प तेंचे कोण आसता 6 CTRचे कोण आसा चेअरपर्सन तेंचो तेणें जें लक्ष घालचें।